सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयज चवथो आयतार क्रिस्तांयांचो म्हणजे निमाणो आयतार आमची तयारेचो आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची मांडावळ करता होली फॅमिली समुदाय नाकेली. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या वांगड्यांचेर तांणी आपली जबाबदारी बरे भाशेन घेवपाक आनीक जण एकल्या गोराब्यान देवाच्या मोगाची जावपाक तांचेय पासत मागुया. आमची हेर सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी आख्खे पवित्र सभे बरोबर क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार पाळटाव आनी भोव लागशिल्ल्यान जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता. तशेंच आमच्या गोंय धामावच्या महादोन प्रांतांत आमी कमुन्यो आयतार मनयता. देवाच्या उर्ल्याक मारयेचो उदार जबाब जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे जावन आसा आयच्या शुभ सेवा धर्माचो विशय. ह्या जबाबा वरवीं तिच्या कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे शक्ते वरवीं जेजून रीग घेतलो. जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जातना आमी देवाच्या उतराक आयती रावन जेजूक आमच्या भितर एक युक्त जागो तयार करूंक आमकां करपा मागतना कमुन्यो येवजणे वरवीं आमच्या देशांतल्या दुर्बळ दोन प्रांतांक आनी धार्मीक संस्थांक सगळ्या उदारपणान मागण्यांचो आनी जोडवांचो फळाबरीत तेंको दिवंक आमकां सगळ्यांक उदार कालीज मन जोडूंक घेवया. प्रिच्या भाव भयणीन हो चवथो आयतार आमकां खेरीत भाशेन उदार जावपाक आपयता. हो चवथो आयतार आमकां आमची तयारी शांतीन करपाक आपयता. ह्या पासत आयची चवथी वात आमी पेटयतले आनी आतांच सुरवातीच्या उतरांनी आमी जशें आयकलां कम्युन्यो आयतार म्हणल्यार जे भाशेन आमी मिसावांचो आयतार मनयता आनी आमच्या मागण्यांचो तशेंच दुडवांचो आदार आख्ख्या संवसाराचे पवित्र सभे पासत जे दुर्बळ गरीब धर्मप्रांत आसात तांचे पासत पाठयता. तशेंच हो आयतार खेरीत भाशेन आमच्या देशा पासत आमच्या देशान जे धर्मप्रांत आसात डायसीज आसात वो संस्था आसात जांकां आमच्या मागण्यांची आनी दुडवांची गरज आसा तांचे पासत आमचें उदारपण. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमच्या दोन प्रांताक गोंयच्या दोन प्रांताक फावो तितलें देवान दिल्लें आसा आनीक जायत्या देण्यांनी आमकां भरलेलीं आसात देखून देवाक आर्गां दिवया. आनी आमचें उदारपण मारये भाशेन जावपाक आमी सदांच देवाच्या उतराक तयार आसूंक आमकां करपा मागता आसतना जायते पावटी आमी दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. ही चवथी वात आयज आमी पेटोवपाक वेता. आमी ही वात पेटयता आसतना आमची तयारी करुया. क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार जेजूच्या परबेक आमी तयार जाता. ही वात जावं दी
आमकां उजवाड जावं दी आमकां उगडास. जेजू खुशालकायेन आनी उर्बेन आमी घेवंक आनी ताका आमच्या जिविताचो राजा आमी करुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सोस्कायेन आपल्या घरांत जियेवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नेतन प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तंबूंत रावता. नेतनान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नेतनाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपूण हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो, आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो, आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सर्वेस्पर कळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजें तांव एक घराणें
उटपण करतलो. तुजें गोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणे वस्तोली आनी तुजें शिंवासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेल्यां. परतून म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्यां. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोगता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेल्यां. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्यां. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोगतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेल्यां. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केला. त्या प्रमाणे जियोंक तुमकां गोठाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मुयमा जेजू अगणीत युगा काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच बाकणारांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण अगणीत जानवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मुयमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचे उतरें. उद्गाराक उबी रावया. आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें.
आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिची शीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कुरपेन बल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवूं नाका मारी, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटलीं आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज चवथो आयतार, निमाणो आयतार आमचे तयारेचो. आनी ही तयारी करता आसतना दुबाविरेत आमी सगल्यांनी ह्या चारूय आयतारांनी, चारूय सुमानांनी वेगवेगळे तरेन आमची तयारी केल्या. जावं भायली तयारी, जावं आमची भितरली आत्मीक तयारी. ही तयारी करता आसतना आमची येवजण आसा. आमी कितें कितेंय नाजाल्यार करपाक बरें थारायलां. जावं नातालांच्या समयार वो नव्या वर्सान जेन्ना आमी भितर सरतले, ह्या नव्या वर्सान आमी कितेंय तरी करपाक थारायलांच आसतलें. आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचो सेवाधर्म आमचे मुखार असलीं मनशां दवरता. एक वाटेन देवाची येवजण, दुसरे वाटेन मनशाची येवजण. दावीद पातशाय आयज आमकां पयल्या वाचपान आमच्या मुखार दवरला. आनी दावीद पातशायाची येवजण, दावीद पातशायाची येवजण म्हणटा आसतना पयलीं ताचो स्टेटस वा ताची परिस्थिती कितें जाली. दावीद पातशाय जाका विचून काडलेलो एक गोरवां राखणो, एक राखणो आसतना आनी ताका राजा जावं पासून देवान सगळे भाशेचो आदार ताका दिला, राखला, सांबाळला, दिशा दाखयल्या, ताचे पासत वाट तयार केल्या. आनी हे भाशेन दावीद पातशायान जायत्यांचेर झूज मांडलें आनी जैतिवंत जालो. आपल्या फुडारीपणा खाल जे दुसरे ल्हान ल्हान राजा कशे आसले, जे जबाबदार आसले वेगवेगळ्या प्रांताचे, तांकां सगल्यांक एकठांय सांबाळले. म्हणटच ताचे राजवटकेन सगळें शांत जालें, झगडीं झुजां बंद जालीं. एक बरो फुडारी कसो सगल्यांक खुशाल करपाक तो जाणा आसलो. आनी असल्या शांतीच्या वेळार आपणाच्या घरान बसून ताणें ही येवजण चिंतली. म्हाका देवान सगळें दिलां, आमकां देवान शांती दिल्या, देवाची बासावणी आमचे सगळें पाळल्या, आनी तरी आसतना देवा पासत हांवें कितें केलां? आनी देखूनच दावीद पातशायाची येवजण, हांव देवाक एक घर बांदतलो. देवाचें आसणें तें आर्क पेटी वरवीं आमचे मदें आसा आनी ही आर्क पेट फकत एका तंबून दवरलेली आसा. आनी हांव बऱ्या बऱ्या व्हडल्या घरान रावतां जाल्यार हांवूय देवाक एक घर बांदतलो. आनी ही आपली येवजण ताणें प्रवाद्या मुखार मांडली. नातान प्रवादी हाचे मुखार मांडली तेन्ना ह्या प्रवाद्यानूय रोखडीच ती मानून घेतली. कित्याक? देवा पासत करपाक सोदता, देवाक मंदीर बांदपाक सोदता. पूण भाव भयणीनो, आमी आयकता देवाची येवजण दुसरी आसली.
राजाची येवजण एकदम बरी ना न्हू, प्रवाद्याकूय ती मानली ना न्हू, पूण तरी आसतना देवाची येवजण ती देवाची येवजण थोडे फावटी आमकां समजूंक बडी अवघड लागता. थोडे फावटी आमी करता तें बरें व्हडलें अशें आमकां दिसता. दावीद पातशायाकूय दिसलें. पूण देवाची येवजण आपणाक मंदीर बांदपाक न्हू, पूण आपले परजेक एक देस दिवपाक. जी बासावणी देवान आब्रामाक केल्ली, हांव तुजो एक देस करतलो आनी बासायल्ल्या देसान तुमकां पावयतलो. जो आब्रामाक बासायल्लो देस तो तांकां दितलो म्हणून देव जी आपली पोरजां बांदूंक सोदता ती येवजण फुडें व्हरूंक सोदता. आनी ह्या पासत मंदीर बांदपाक दावीद पातशायाक फावो करूंक ना. पूण ही येवजण ताची बरी देखून ही येवजण ताच्या पुता वरवीं शार्ती पावतली हेंय सांगता. भाव भयणीनो, दावीद पातशाय इतलो बरो राजा तरी आसतना आपल्या जिवितांत चुकलो. थोडे फावटी देवाचें आयकोंक चुकला, थोडे फावटी आपल्या खासगी जिवितांत दुसऱ्या सवें बो करून अस्तोरे सवें जे ताचे पातक घडलें. ह्या चुकीक लागून हें बरेंपण देवाक करपाचो ताका देवान आडायलो. पूण ताची येवजण देवान मानून घेवन ताच्याच पुता सोलोमा वरवीं हें मंदीर बांदपाक ताका रजा दिली. भाव भयणीनो, आयज आमी जायत्यो तरेच्यो येवजण्यो काडटा. आयज आमचे विचून काडलेले आसात तेय जायत्यो विचून असली येवजण्यो काडटात. आमचे सरकार जे आसात वेगवेगळ्या देशाचे, आमच्याच देशाचो सरकार जायत्यो येवजण्यो काडटा आनी ह्यो येवजण्यो लोकां पासत म्हणून जायते सांगता. आनी अशें करता आसतना जी येवजण तांणी काडलेली आसा तातूंत कितेंय जरी तर चूक आसा वो थोडे फावटी परजेक मानवना, वो जे कोण शिकलेले आसात ते ताच्यो चुकी काडटात, जाल्यार राजा जे आसा ते आपणाक जाय तेंच करपाक सगळे तरेच्यो मांडण्यो काडटा हे आमी पळयता. जे कोण उलयतात तांकां जेलीन घालता तेंय पळयता, कोणाचेर केसी घालतात वो कोणाचेर रेड मारतात. पूण जें कितें आपणें येवजिल्लें आसा तें फुडें व्हरपाक कशेय तरेन वावरता तें आमकां दिश्टी पडटा. दावीद पातशाय जेन्ना देवान हो संदेश नातान प्रवाद्या वरवीं ताका पाठयलो, ना तूं बांदचो ना, आपणाची येवजण आसा ती रोखडीच ताणें फाटीं घेतली आनी मनशाची येवजण न्हय पूण देवाची येवजण फुडें व्हरतलो हें दावीद पातशायान थारायलें. भाव भयणीनो, देव आपली येवजण आमकां फुडें व्हरपाक आपयता तेन्ना आमकां सगल्यांक हो कायदो लागता. वा आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी आमची येवजण न्हू, ती घडी पळोवपाक कितलीय बरी दिसो, पूण आमची येवजण न्हू, बगोर देवाची येवजण फुडें व्हरूंकूच जाय. आनी देवाची येवजण फुडें व्हरता आसतना जेजू सोडवणदार आमचे पासत देवान धाडपाक आपली येवजण काडली. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन आमकां उगडास करता. हो गुपीत लिपलेलो गूट जो आसा, जो काळा काळी आतां साकार जावपाक जाय, तो जेजू क्रिस्ता वरवीं साकार जालो. हो गूट जेजू सोवें आसा. ही बासावणी जेजू सोवें आख्खी पूर्ण जाता आनी ही बासावणी पूर्ण करचे पासत देवाक मनशाची गरज. आनी वेळ जेन्ना आयलो तेन्ना आपले खेरीत आपुरबायेची रचना देवान विचून काडली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता खेरीत आपुरबायेची रचना आंकवार मारिया. तिका पयलींच तिच्या ती जल्माच्या आदीं देवान विचून काडली आनी ह्या पासत खोत नासतना तिका आपल्या आवयच्या कुसव्यान ती गर्भ संभवशी केली. आनी ह्या पासत आमी इमाकुलाद कोसेसांव ह्या उतरांनी तिका पाचारता, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. जाल्यार हे येवजणेचो भाग आंकवार मारीक तयार केली आनी मागीर ही येवजण तिचेय मुखार मांडली. हें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आनी जायते फावटी आमी आयकलां आंज बडवो गाब्रिएल आंकवार मरेशी येवन तिका ही येवजण सांगता, देवाची येवजण. देवाची येवजण आयकूंक भिरांकूळ कशी, कित्याक आंकवार मारिया ज्या परिस्थितीन आसली वो ज्या संदर्भान आनी ज्या समाजान जियेताली थंय मनशाचेय कायदे आसले आनी मनशाच्या कायद्या वरवीं आंकवार आसतना जरी तर कोणूय एक चली गर्भेस जाली जाल्यार तिका पर्दुवारीन म्हूण मानतले.
तिका फातरांचें मरण मारतले, हे मनशान केल्ले कायदे तांकां लागताले. आनी देखूनच ही भिरांत, आनी आपली ही भिरांत आंकवार मारीन रोखडीच आंज बडया मुखार दवरली. म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें, आनी हें घडत जाल्यार म्हाका हो समाज कसो मानतलो, म्हजेर फातर पडटले, म्हाका मरण पडटलें. तेन्ना हीं उतरां गरजेचीं, भिवू नाका. कित्याक ही येवजण देवाची येवजण. तूं गर्भ संभोवतली ती देवाचे येवजणे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे सक्तीन. आनी आपली भिरांत जी आसली ती कुशीन दवरून रोखडीच मारयेनूय आपणाची येवजण न्हय पूण देवाची येवजण मानून घेतली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. भाव भयणीनो, आंकवार मारया जेन्ना ही देवाची येवजण मानून घेता तेन्ना आमच्यान समजूंक जाता. एक तरणाटें कशें ह्यो वस्तू घडये तिका समजूंक ना. आंज बडव्यान जो जबाब दिल्लो तिच्या प्रश्नाक, त्याय जबाबाक तोय जबाब घेवन तिका सगळें समजूंक ना. पूण देवाचेर आख्खे कशे भाशेन पातयेवप तें आमकां ती शिकयता. आनी देखूनच हीं उतरां गरजेचीं आयच्या दिसाक. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी आंकवार मारीन हें खरेंच सत मानलें, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, देवाच्यान कितेंय करूंक जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी आमची तयारी करता आसतना हीं उतरां आमच्या मनान काळजान घेवया. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. घडये आमच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात, त्यो शार्ती पावच नात. कितलेंय केलें जायना. आमी वेगवेगळे तरेन ह्यो आमच्यो येवजण्यो, जावं आमच्या खासगी जिविता पासत, जावं आमच्या घोराब्या पासत, जावं आमच्या वाड्या पासत वा आमच्या समाजा पासत, आमी जायत्या जाणांनी वेगवेगळे तरेन घडये आमच्यो येवजण्यो मुखार दवरलेल्यो आसात. पूण आमकां जाय तशें जायच ना. जांच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान दुडू आसा, जांच्या हातान इन्फ्लुयन्स आसा, ते सगळे आपणाक जाय तेच भाशेन करतात. जावं आमच्या घोराब्यान, जावं वयर आमच्या देसान, सगळे आमच्या जिविताचे खंयचेय भाग आमी घेयत जाल्यार म्हाका जाय तशें जायना, म्हजे येवजणे प्रमाणे जायना. असल्या वेळार कितें करचें? जो कोण देवाचेर पातयेवन रावता, देवाचे येवजणेचेर पातयेवन रावता, तो उक्तो रावतलो. आपल्या मागण्यांत देवाक एक रावतलो. आनी जें कितें देव करता तें करपाक आपणाकूच एके भाशेन समर्पितलो. भाव भयणीनो, हें करपाक आनी समजोवपाक भोव अवघड. पूण जे भाशेन मारयेकूय सगल्यो वस्तू समजूंक ना, पूण एक उतर गरजेचें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमचें मन आनी आमचें काळीज एकदम गरजेचें. आमचें इंतेसांव, द इंटेंशन दॅट वी हॅव, एकदम गरजेचें. आनी मागीर तें कशे भाशेन करपाचें तें करूंक आमकां देव आदार दितलोच. जाल्यार आमची येवजण देवा मुखार दवरुया. देवाची येवजण फुडें वचूंक जाय, वय. हाचो अर्थ हो न्हू की मनशान येवजण करची न्हू. मनशान येवजण करूंकूच जाय, कित्याक आमकां चिंतपाक मन दिल्लें आसा. हें चिंतपाचें आनीक सगळी येवजण्यो करपाचें मन फकत आमकां मनशांक दिल्लें आसा. म्हणटच आमीच चिंतूंक जाय, आमीच ह्यो येवजण्यो काडपाक जाय. पूण जेन्ना ह्यो आमच्यो येवजण्यो देवाक मानता तसल्यो न्हय हें आमकां कळटा, तेन्ना फाटीं सरपाक जाय. आमची येवजण जरी तर देवाक मानता तसली जाल्यार भियेनासतना फुडें वचूंक जाय. हें करूंक आयचे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी जेजू सोडवंडार, जो दाविदाच्या घोराब्यांतल्यान देवाचे बासावणे प्रमाणे आमकां फावो जालो, ताका घेवन ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्पद्विदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंचल्या काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिच्या मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जिवन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भक्षणे,
कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. जेजूक तुमचें मोदें परगटून शुभ वर्तमानाचो हांवें प्रचार केला. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजूक उर्बेन दुसऱ्यांक दिवंक शुभ वर्तमानाचो प्रचार करूंक बापा लागीं मागुया. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जाव म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्या देशांत वेगवेगळ्या मोलांचेर फुडारीपण चलयतल्यांनी आपल्यो येवजण्यो चालीक लावंक न्हय, पूण देवाचे कुशे प्रमाणे आपलो वावर करूंक बापा लागीं मागुया. तो जाकोबाच्या घरांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. जेजूच्या जल्माचे परबेक भोव लागशिल्ल्यान आमी तयार जाताना ताणें आमच्या जिविताचेर आनी कुटुंबाचेर राज चलूंक दिवंक आमी सदांच राजी आसूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. पळे देवदार, रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आगपेट एका तोंबूंत आसा. आमच्या मदल्या जायत्यांक देवाच्या उदारपणान जायतीं सोंपेपणान आसात. तशीं भारताच्या कांय दोन प्रांतांक आनी धार्मीक संस्थांक नात. आयज कमुन्यो आयतार पाळतना तांकां मागण्याचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक आमकां उदार काळीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. भाव भयणीनो, जी आमची भाव भयणां झुजान जखमी जाल्लीं आसात आनी झुजान कश्टवतात, वो करून इज्रायल, गाजा हांचे मदें जें झूज चालू आसा, युक्रेन हांगासर झूज आजून चालू आसा, तांकां सगल्यांक शांती फावो कर म्हूण तांचे पासत आमी मागुया. आमची झण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या पुताच्या येण्याक तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोनी वेनार गीत घेऊया. C16, पेज नंबर 35. C16.
म्हज्या भाव भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सुबेच्या नांवाक सर्वेस पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्योंत आंकवार मारेची कूस सुफोळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गोटुया. आनी एकासी देह पियेता इतले पोटी वैभवाने सोर आमी तुझे करून पुरवठा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मनशाची येवजण आनी देवाची येवजण, तुजी येवजण आनी तुज्या देवाची येवजण. भाव भयणीनो, ह्या वेळार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगल्यो आमच्यो येवजण्यो आमच्याच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या फिरगोजे पासत आनी आमच्या समाजा पासत ज्यो आमच्या मनान आसात त्यो आल्ताराचेर उबारुया. आनी ह्यो आमच्यो सगल्यो मनशाळ्यो येवजण्यो देवीक येवजणेन एक कर म्हूण मागून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक येता ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सुडवंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. बसूया. आयज क्रिस्ताण्याचो चवथो आयतार आनी आयची मिसाची मांडावळ केल्या होली फॅमिली समुदाय नाकेली. खेरीत भाशेन ह्या समुदायाक आमचे दिनवास. हांव नको ही येवजण जाल्यार आयची PPC मेंबराची, पूण आयज मिसाची मांडावळ करपाक पवित्र फामील अशी दिसली म्हाका. सगळी आख्खी PPC मेंबराची फामील आख्खी येवजण केल्ली. काय तुमची येवजण तुमच्या समुदायान सारकी जावंक ना हें हांव नकळो. मातशें होली फॅमिली समुदायान चिंतचें हाजेर. आनी कालच्या दिसाक निवळ करपाक आमची इगोर्ज बरी 3 जाणां होली फॅमिली समुदाय नाकेलीची आयलीं आनी फादर आग्नेल समुदायाची आसोय 2 जाणां. नांवां काडपाक सोदतालो हांव तेंची आयज, पूण आसूं नांवां काडना. पूण जरी तर फकत 3 जाण नाकेलीची येतात आनी 2 जाण आसोयची येतात जाल्यार उरलेल्यांची येवजण खंय आसा मातशें येवजून पळोवचें. कांय म्हणना तुमकां आयज हांव, पूण फकत एक तुमकां उलो मारता चिंतात. तुमची येवजण खंय आहा, देवाची येवजण खंय आसा, पवित्र सभे पासत तुमची येवजण खंय आसा आनी तुमचेच पासत तुमची येवजण खंय आसा. आनी आपणा पासतूच जरी तर येवजण्यो आसात जाल्यार येवजण्यो खंय पावतात
त्यो आमकां खबर आसा. देवाचे येवजणेक लागना तसल्यो येवजण्यो जरी तर आमी घेवन फकत आमचेंच चिंतून मुखार वेता जाल्यार मातशें चोत्राय धरची. होली फॅमिली समुदायक आनीक तांच्या PPCच्या वांगड्याक आमचे दिनवास आयची ही मांडावळ बरे भशेन करपाक तुमी भार घेतलो देखून. आयज आयतार आनी आयज सांजेर रातीक आमची मुदयानीची मीस आनी मुदयानीची सर्वीस इगोर्ज निवळ करपाक वा आनीक दुसरी तयारी करपाक नातालांची आमचे लागीं सोयेग ना. ह्या पासत PPCच्या मॉडरेटरान आनी PPCनूय बीन हाचेर येवजण करूंक ना इगोर्ज निवळ करपाक. वर्साच्या वर्साक आमी करताले क्रिसमसाच्या आदल्या दिसाक इगोर्ज निवळ करतात. हे पावटी क्रिसमसाच्या आदलो दीस नाच, आयतार आहा तो आयज येयला आनी सांजेर आमचें सेलेब्रेशन. म्हणटच मीस जावन घरा वयचे पयलीं कसली गरज आसा जाल्यार मातशें पळोवची. तुमकां जरी तर पडलेलें आसा, जांकां पडलेलें आसा तांणी कितेंय करपाक जाय, उरलेलें आसा जाल्यार मातशें तेची खबर काडची. हे पावटी एनाउन्समेंट करून कांयच करूंक ना. जशें सांगलां आयचो आयतार कम्युन्यो आयतार, म्हणजे आयचें जें कलेक्शन जें आसा तें ह्या वावरा पासत वेतलें. ही येवजण CCBI म्हणल्यार कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स इन इंडिया हांणी 2017 वर्साक भोपाल हांगासर जी जमात जाल्ली CCBIची तातूंत ही येवजण काडलेली की आमचे भारताचे पवित्र सभेक ही गरज आसा. ह्या पासत आमी एकामेकाच्या आदाराक पावपाक मागण्यांचो आदार आनी तसोच दुडवांचो आदार आमी करचो. ह्या दिसांनी मागणें तुमचें करता आसतना किरीत भाशेन आमचे सगल्यो भारताच्यो ज्यो पवित्र सभा आसात, भोव करून दुबळ्यो पवित्र सभा आसात, तांचे पासत तुमचे मागणें भेटोवचें. त्याच बरोबर तुमची देणगी जी तुमकां दिवपाक जाय ती तुमी दिवपाक फुडें सरचें. आयज घडये तुमी कलेक्शनान घातलां, थोड्यांनी घडये एनवलप्स व्हेल्ले, ते एनवलप्स घडये परतून हाडून दिल्यात. तुमच्या मदल्या आनी कोणाकूय खुशी आसा अजून एनवलप मेळूंक ना वा तुमची देणगी दिवपाक दिसता जाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी ती हाडून पाठोवची. गेल्ल्या आयताराक दान जालें 24,325 रुपया, दाबोली कपेलान 1,060 रुपया, सगळे मेळून 25,385 रुपया. मिसाची मांडावळी विशीं मातशें चोत्राय धरची. आयज सांजेर 11:30 वाजता आमी मोदयानीची सर्वीस सुरू करतल्या. फाल्यां सकाळीं इगर्जेन फकत एक मीस जातलें 8 वाजता, ताची मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी. दाबोली कपेलान मीस जातलें 7 वाजता. मोदयानीचें मीस जाल्या उपरांत आमची तरणाटी तुमचे पासत एक ल्हानसो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. तशेंच क्रिसमस हॅम्पर नाकेलीची समुदाय आमचे पासत करता. ही क्रिसमस हॅम्पर आसा ती आतां मीस जाल्या उपरांत एवेलेबल आसतली, तुमी ती घेवची. मीस जाल्या उपरांत आमी सगल्यांनी बाराबर मेळून हो वेळ सारपाक आमी आजीर जावचें. जे कोणें आपली स्टार कॉम्पिटिशनाक आजून स्टार एंट्री दिवंक ना तांणी सांजेर मेरेन म्हणजे मिसाक येवचे पयलीं तुमी तुमचे स्टार कॉम्पिटिशनाची एंट्री दिवपाक जाता. जी कॉम्पिटिशनाक स्टार आसतली ती सगळी इको फ्रेंडली स्टार जावपाक जाय म्हूण तरणाट्यांनी आनीक एक पावटी उगडास केला. 1 तारखेर मोदयानीची आमची सर्वीस सुरू जातली 11 वाजता चोत्रायदोरची. क्रिसमसाक 11:30 वाजता, न्यू इयराक 11 वाजता सांजेर सुरू जातली. पवित्र ओर जातलें दिनवासणेचें आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. सकाळचे मीस 8 वाजता, मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया दाबोली कपेलान 7 वाजता मीस. भाव भयणीनो, हे पावटीक आमची नातालांचे परबेक येवजण कांयच ना. हे पावटी सगळें ब्लँक दवरलेलें आसा. कित्याक गेल्ल्या वर्सांनी ज्यो आमी येवजण्यो केल्यात तातूंत जायत्या जाणांक तुमकां आडकोड जाल्या. कित्याक कोणाचीं काजारां आसतात, कोणाचीं आनीक फुगसांवां आसतात आनी ह्या पासत सगळीं जाणां आमी येवपाक पावना.
आनी जायते जाणांनी तुमी म्हणलां नातालांच्या दिसांनी फादर बिजी उरतात, कार्यक्रम करूंकूय येवपाक मेळना आनी कसलेय कार्यक्रम जरी तर आमी इगर्जे लागीं आडायले ताका येवपाकूय मेळना. ह्या पासत ह्या वर्साक कसलोच कार्यक्रम जावचो ना. खुशाल जायात सगळीं. इगर्जे लागीं नातालांचो कार्यक्रम कसलोच आसचो ना. 28 सकाळीं भुरगीं आपले सदांचे मीस आसात त्या मिसाचेर ते मीस जाल्या उपरांत आनीक एक मीस जातलें 8 वाजता. 8 वाजता मीस जाता तें खेरीत भाशेन सगळ्या भुरग्यां पासत सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक ल्हान जीं जल्मल्यांत तांकां तशेंच व्हडलीं जाल्यांत तांकां सगळ्यांक ह्या मिसाक हाडचें. ह्या मिसाचेर खेरीत आशिर्वाद भुरग्यांचेर जातलो. एकोणतीस तारखेर 29 डिसेंबर बरे भशेन आयकाता. 29 तारखेर एक दीस दवरला. जरूय आमी ह्या क्रिसमसाक कसलेच कार्यक्रम आडावंक ना इगर्जे लागीं एक दीस दवरला. तुमकां कोणाक खुशी आसा हो कार्यक्रम करपाक तुमी तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमचीं नांवां दिवची, तुमचो कार्यक्रम तयार करचो आनीक 6 वरांचेर वॉर्ड वायज क्रिसमस प्रोग्राम इगर्जे लागीं जातलो. उरलेल्या दिसांनी तुमी तुमच्या वाड्यांनी वा तुमच्या समुदायांनी जी मांडावळ केल्ली आसा ती फुडें व्हरची. एकामेका बरोबर वेळ सारचो, एकामेका बरोबर हे येवजण तुमी फुडें व्हरची. 29 डिसेंबर इगर्जे लागीं येवपाक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. खेरीत मिसा ह्या सुमानान 27 8 वाजता लॉरेन्स गॉन्साल्वीस हिच्या म्हयन्याचो उगडास. 29 8 वाजता लिओपोल्दिना डिसुजा हिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास आनी 30 तारखेर 8 वाजता आसीस आल्मेदा हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास. परस सोंपत येता. बायबल डायरी नव्या वर्साची एवेलेबल आसा. 180 रुपया ताचें मोल. आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान ती मेळटा. तशेंच उगडास करता आनीक एक पावटी कोणूय तुमी जिविताचो प्रकाश डेयली फ्लॅश हाची वर्गवणी सबस्क्रिप्शन करपाची उरलेलीं आसत जाल्यार तुमचीं नांवां आमच्या साकिस्तांव फ्रांसीस फेर्नांडीस हाचे लागीं तुमी तीं दिवचीं. नातालांच्या दिसाक 25 भुरग्यां पासत स्पोर्ट्स घडोवन हाडलेलो आसा. तो पंचायत ग्रावंडार जातलो. आमची विलेज पंचायत हो स्पोर्ट्स घडोवन हाडटा. 25 तारखेर सांजेर 4 वाजता. आतां मीस जाल्या उपरांत आमची SSPPची वांगडी तुमची देणगी घेवपाक भायर उबीं आसतलीं. उदार मनान तुमी ही देणगी आमच्या SSPPच्या ह्या वावराक दिवची. तशेंच हॅम्पर्स एवेलेबल आसतले तेय तुमी व्हरचे. लग्न जावंक फुडें सरता. ब्लाजिओ आंतोनियो मास्करनेस तो पूत बॉनिफासियो आग्नेलो मास्करनेस आनी जोस्फीन मारिया लुइजा मास्करनेस हांचो रावता सुकुरो लग्न जावंक सोदता. वासुल्ला हेलिसिया फेर्नांडीस हिचे लागीं ती धूव विन्सेंट एंटनी फेर्नांडीस आनी ग्रेटा फारिया ई फेर्नांडीस हांची. विन्सेंट लुकस तो पूत मारियानो लुकस आनी एक्झाल्तासांव फेर्नांडीस हांचो रावता बोगमाळो लग्न जावंक सोदता. सेल्मा ग्लॅरिस लुकस हिचे लागीं ती धूव सांताना लुकस आनी गिलेर्मिना बार्बोजा हांची रावता चिकाली. नोलन जुलियन कार्दोजो तो पूत डेस्मंड एंटनी सिम्प्लिसियस कार्दोजो आनी ऑल्गा फातिमा ग्रेसी कार्दोजो हांचो रावता फातोर्डा. लग्न जावंक सोदता. मिशेल साविया फेर्नांडीसचे लागीं ती धूव राफाएल फेर्नांडीस आनी प्लासिदा रॉड्रिगीस हांची रावता चिकाली. जॉन सी वाज तो पूत फिलिप वाज आनी आंद्रेजा वाज हांचो रावता केपें. लग्न जावंक सोदता. फ्रिडा पेरेरा हिचे लागीं ती धूव सांताना पेरेरा आनी पावलिना कोस्ता हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्या उंचोड ही तरणाटीं जी नवो क्रिस्ती कुटुंब घडूंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. जी कोण काजार जातात तांकां एक खेरीत
कळोवणी काजार जाता तांकां म्हणल्यार न्हवऱ्याक बो करून तशेंच न्हवऱ्याच्या फॅमिलीक तुमचें लग्न जाल्या उपरांत तुमचें लग्न जावंक सगल्यो सवलती आसा त्यो आमी तुमकां आजीर करता. लग्न जाल्या उपरांत इगर्जेची साफाई करप, वस्तू जाग्यार दवरप ही जबाबदारी तुमची. थोडे पावटी तुमी समजतात लग्न जालें काबार जालें. आतां निमणें जें लग्न जालां आमचें फिरगोजेन, लग्न जालें सगलें काबार जालें, डेकोरेशन्स आसा ती तशींच दवरल्यात. हांव नकळो घोडये क्रिस्मसाक हे पावटीक आमी डेकोरेशन करचें ना अशें न्हवऱ्याक दिसलोलें जाल्यार आनीक तीं डेकोरेशन्स क्रिस्मसाक तशींच दवरया हें चिंतलोलें हांव जाल्यार हांव नकळो. ही येवजण जरी तर न्हवऱ्यान केल्ली जाल्यार न्हवऱ्याक देव बरें करूं. जे भाशेन दाविदान येवजण केल्ली, पण दाविदाची येवजण देवान मानून घेवंक ना. ते भाशेन पाद्विगारूय तुजी येवजण मानून घेयना. ह्या पासत न्हवरे आहा तांकां खेरीत भाशेन आनीक एक पावटी उलो मारता. तुमचें लग्न जाल्या उपरांत तुमचें सेलेब्रेशन करपाक जाय, तुमी बिजी आसात जाणा हांव, पूण तुमची जबाबदारी आसा ती मातशें सारकी पाळची. इगोर्ज निवळ दवरपाची आनी सगल्यो वस्तू जाग्यार दवरपाच्यो. तुमच्यो वस्तू ज्यो बो करून डेकोरेटर्स आसात, डेकोरेटर्स आपणाक जाय तेन्ना येयत जाल्यार इगोर्ज साफ करपाक आनी निवळ करपाक जायना, आपणाच्यो वस्तू काडपाक. ह्या पासत वेळ जो तुमकां दिल्लो आसा ते डेकोरेटर्स जे कोण आसात तांकां मातशें कळोवचें. आनी ज्या डेकोरेटर्सांच्यान आमचो वेळ जो दिल्लो आसा त्या वेळार येवपाक जायना, मातशें तांकां आमचे इगोर्जेन ही डेकोरेशन करपाची जबाबदारी तुमी दिवची न्हू. मातशें क्लियरली सांगता, कित्याक जायते पावटी सांगलां आमची तयारी भितर करता आसतना न्हवऱ्यांक तशेंच व्हंकलांक सगल्यांक सांगलेलें आसा. पूण कांय कारणाक लागून थोड्यो वस्तू घडये तुमकां समजना वो जे कोण डेकोरेटर आसात तांकां समजना. ह्या पासत परतून आयज हिंगातावन सांगता, जे कोण डेकोरेटर्स आपली जबाबदारी घेवपाक नकळो तांकां आमचे इगोर्जेन डेकोरेशन करपाची जबाबदारी तुमी दिवची न्हू म्हूण मागता. हे बाबतीन परतून सांगूंक लावची ना म्हूण हांव रावतां. आनी आयज हांगातावन सांगलां तें सगल्यांच्या कानार पडलां म्हूण समजता. तुमची जबाबदारी सगल्यांनी बरे भाशेन सांबाळची. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटना गीत घेऊया G8 पेज नंबर 100 G8.